देवाचे नाव काढा सोगल्या परजानो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, 9 दिसांची तयारी करून गोंयचो साहेब कोण परी आपलें जिवीत जेजूक एकवटून नीज घोवाय जालो तें आमी नियाळीत आयल्यो. आयचे परबेचो विशय भाग्यवंत फ्रांसिस्काची देख घेवन आमी जेजूचे घोवाय. घोवाय जातलो वो दितलो मनीस पयलो आपल्याक जाणा जाता, सोदता, अणभवता आनी उपरांत परगट्टा. तो घोवायकी उतरांनी आनी कोरयांनी दिवंक तयार जाता. एका जाग्यार आनी एकाच मनशाक ती दिना, पूण सरभोंवती वेगवेगळ्या सुवातीर आनी वेतांतूय ताचो परजोड शिंपडावंक वावुरता. हेंच भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांत केलें. तर ताची देख आनी ताची देख घेवन आमी जेजूचे नीज घोवाय जावंक ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमकां सोगल्यांक बापाची कृपा मागुया. आनी जायते फावटी आमी घडया जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान घोवायकी दिवंक ना. असल्या आनी सगल्या आमच्या पातकांचें दूख धरून देवाचें आनी पेल्याचें बोगसणी आमकां मागुया. हांव पातकी सूर परविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गण्याव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत संतान सांकवार मारे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Jesu Christa, Baba
दुसऱ्याक पोसलोय आमचे मागणे आयकून घे मोयमो देवा उत्सुर्गी आनी शांती ताच्या इष्ट संवसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाची मोहीमेन जेजू Krista eklotu bowin eklotu ishmon eklotu polnechon moi modeva utsorgi ani shanti tacha ishta प्रार्थया आयचे मिसाचें ते मागता हांव सगल्या आमच्या तियात्रीस बाबा भयणां पासत तांचेर तांच्या वावराचेर आनी तांच्या जिविताचेर देखी चालींतल्यान जेजू गोवाय ती सावन मागतना सगल्या आमच्या गोंयचे पवित्र सुबेचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. बापा ओदेंदीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्योंत फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सुबेंत भितर घेतलोय. त्याच आमच्या मोगाळ सरवंडाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवच्याक तांणी आमची काळजां लासूं आनी त्याच भावार्थान दवरलेले पवित्र सुबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आमी सदांच मोहिमा दिवं. आमच्या सुम्यारच्या पुता वरवीं सो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इजाकियाल प्रवेद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सात दिसां उपरांत सोरसपाचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायल घराण्याच्यो राखणदार नेमला. म्हजें उतर तूं आयकतय तितलेय पावटी म्हज्या नांवां तांकां शिटकाय. तुजेर आतां मरण पावलांच अशें एका खोट्या मनशाक हांव सांगीन आनी तूं ताका शिटकाय नाय जाशी. खोटी चाल सोडून जिये म्हूण ताका खोट्या मनशाक तूं सांगनाय जाशी जाल्यार तो आपल्या खोट्यापणान मरतलो, पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण तूं एका खोट्या मनशाक शिडकायशी आनीक तरूय तो आपलें खोटेपण आनी खोटी वाट सोडिनाय जाल्यार तो मरतलो, पूण तूं तुजो जीव वाचयतलो. प्रमाणीक मनीस प्रमाणीकपण सोडून खोटेपण करीत आनीक हांव ताची परिक्षा करीन तर तो मरतलो. तुवें ताका शिटकावंक नाय म्हणटच ताच्या पातका पासत तो मरतलो आनी ताच्या प्रमाणीक करण्याचो आनीक उगडास उरचो ना, पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण पातक करिना जावंक तूं प्रामाणीक मनशाक शिटकायशी आनीक तो पातक सोडून दीत जाल्यार तुजे शिटकावणेक लागून तो जीव उत्तलो आनीक तूंय तुजो जीव वाचयतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वरकार. देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जातलो. सगळ्या संवसारांत वचात, शिव वर्तमान परगट करात. म्हणूया, सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेस्त लोकांनो, देवाक वाखाणात. सर्वय परजानो, यावेक नावाडात.
जबाब सगळ्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोल मोगाची ताची थीर खुशी दोयाळ आमचो देव सासणाक विस्वाशी. जबाब सगळ्या संवसारांत वचात शिव वर्तमान परगट करात. भाग्यवंत पावलू कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हटल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशेन हें काम हांव कोत्ता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे खुशे विणे हो कारबार म्हज्या आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें परगट्टां, तातूंतच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां सरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक्त जाला. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जाला. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचे उतोरये देवाचे वरकार. उबीर. Alleluia, 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 alleluia. वचात आनी सगल्या देशांतल्या लोकांक शिकयात आनी सदांकाल संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हणटा सोमी. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे हासून तुमचे सोवे आसूं मार्कू परबडी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. इकरांक दिश्टी पडून जेसून म्हणली, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचणीक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोतमानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सरवण जोडटलो, पूण जो सोतमान ना जायत तो कास्तीचें फर्मण घेतलो. सोतमानतल्या बरोबर ह्यो कुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटली, 8 भासो उलयतली, सोरोप धरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पितीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तांकां बरीं करतलीं. आनी सुम्या जिजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. ताणें वचून सगल्या कडेन शिव वर्तमान परगटली. सुम्यान तांचे सांगाता वावरतालो आनी बाराबर जातोल्या विस्मितां उदेशी तांचें उतर थारायतालो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचो विशय आमी नियाळटाव भाग्योंत फ्रांसिस्काची देख घेवन आमी जेजूचे गोवाय. चिसून आपले शिसांक तयार केल्ले तेन्ना आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत ताणें तांकां उलो केलो, आपयले तांकां आकारले आनी मागीर उपरांत संवसारांत ताणें पाठोवन दिले. आनी शिसांनी जेजूक अणभवले उपरांत हो आपलो अणभव ताणें समाजाक परगट केलो. आपल्या जिविताचे चालींतल्यान देखींतल्यान न्हूच एका मनशाक दोगा मनशांक पूण साबार मनशांक वेता थंयसर आपलें जिवीत ताणें जेजूच्या मोगा खातीर जोरयलें. हाचे पयले वाचपाक आमी आयकलां एजेकेल प्रवादी आमकां शिटकायता, जर तर कोणूय एक मनीस वायट करता आनी आमी पळयता आनी ताका सांगो नासतना तरी रावता तेन्ना त्या वायटाची गुन्यांवकारी आमी जाता आनी त्या मनशा बरोबर ताची कास्त आमकांय लाबो जाता. पूण जो मनीस वायट करता ताका आमी पळयता आनी ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक आमी सोदता तेन्ना तो तर जिवीत बदली ना जाल्यार आमी ताचे पासत मागूंक आमकां सुचना. आयज आमी बरें करतल्यांक वाखाणुया, वायट करतल्यांक शेणचे बदलेक तांकां बरे रस्त्यार हाडूंक आमी वावरुया. दुसरें वाचप आमी पळयता भाग्योंत पावलो म्हणटा देवाचें उतर परगटप, अनुभवप आनी तें दुसऱ्यांक दिवप. म्हाका एक कायदो, तातूंत म्हाका कांय व्हडपण ना, पूण म्हजो कायदो हांव देवाक अणभवतां आनी ह्याच देवाक परगट्टां. भाग्योंत पावलो जेन्ना तो सावलो आसलो तेन्ना क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो, पूण जेजूक अणभवल्या उपरांत तो क्रिस्तांवां खातीर झुजलो. जेजूचो मोग ताणें मनशा कुळाक वांटलो. हाच्या शिव वर्तमानांत मार्कुच्या आमी पळयता जेजू आपल्या शिसांक विचता, तांकां पाठयता आनी कोण भाशेन तांचे सवे कुणां आसतल्यो त्योवूय तो तांकां सांगून दिता. आनी पवित्र पुस्तकांत जायतीं आमकां उदाहरणां मेळटा. जेजू जंय आपल्या शिसांक पाठयता ते शीस देवाचो वावर करून येवन परतून हिशोब दितात, सायबा आमी अशें केलें, तुज्या नांवा खातीर आमी आमकां महिमा देवाक महिमा आमी जोडून दिली. हें आमी पळयता. आज भाग्योंत सा फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमी सगलीं जाणां दुबाविणी. भाग्योंत इनास लोयलाचीं उतरां आयकून ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. आख्खो संवसार तूं जोडीत आनी तुजो आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? ह्या उतरांचेर नियाळ करून भाग्योंत फ्रांसिस्कान आपलें जिवीत जेजूच्या जिविताचेर आटापून हाडलें. जेजूक ताणें अणभवलो आनी संवसाराक ताणें परगटलो. आयचें स्तोत्र आमी म्हणटाले सगळे संवसाराक वचात शिव वर्तमान परगट करात. हेंच भाग्योंत फ्रांसिस्काचें जिवीत जालें. आमचे गोंयचे पवित्र सभेन भारतांत येवन ताणें ह्याच देवाचो मोग मनशा कुळाक ताणें आपली उतरांतल्यान आनी जिविताचे चालींतल्यान वांटून दिलो. हालींच ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान आमकां भक्तिवंत क्लारो अकुटीस फावो जालो. ताणें आपल्या जिवितांत देवाक अणभवलो ल्हानपणीतावन आनी देवाक ताणें आपल्या जिविताच्या चालींतल्यान परगटलो. आपणाक दिल्ले गूण ताणें जावं मास मिडिया कम्युनिकेशन हें बरें शिकून जेजूची पवित्र बलिदानाची मिलाग्री खंय जातात ते जाग्यार वचून ते आयकल्ले थंय जाग्यार भेट करून तांचेर शिकोवप करून ताणें पवित्र सभेक हें आयज वेबसायट तयार करून दिली. हे भाशेन दर एका मनशाक आयज पवित्र सभा आपयता आपल्या जिविताचे चालींतल्यान देवाक अणभवूंक आनी देवाक परगटूंक. आयज आमच्या कुटुंबांत पयले सुवातेर आमी जेजूक अणभवता तो जेजूक परगटुया. कोविड-19 परिस्थितींत आयज आमचे फिरगोसांनी दोतोनीच्यो क्लास्यो जायनात, घडये ऑनलायन आमी करता. पूण ही आवय बापायक एक बरी संदी जी तांच्या जिवितांत ताणें जेजूक अणभवला तो आपल्या भुरग्यांक परगटूंक. आनी जायतीं आवय बापूय करतात आपल्या जिविताचे देखींतल्यान चालींतल्यान आपल्या कुटुंबाक हो
जेजूचो मोग ती वांटतात. भुरग्यांनी तशें आवय बापायनी दर एका दिसाक जेजू कोणभोवंक जेजू भाशेन जावंक आमची मागणी. आनी जर तर आमी आमच्या कुटुंबांत मुळावी पवित्र सभा तयार करता जाल्यार पवित्र सभेंत उपरांत आमी मिसळ जाता. पवित्र सभेंत आमचे फिरगोजेन जायत्यो संस्था आसात आनी ह्या संस्थांनी आमी वांटो घेवन देवाचें राज परगडटा आनी दुसऱ्या वदान आमीच भक्तीपणान जियेता. देवाचो आशिर्वाद आमच्या जिविताचेर आमच्या कुटुंबांत आमी मागून घेता. आनी जेन्ना आमी फिरगोज कशी जिवाड जाता तेन्ना आमकां खेरीत जबाबदारी आसा समाजीक. आमकां बावतिजमा वरवीं आमकां सगल्यांक प्रवादी कार्यांत देवान भितर काडल्यात. आनी जे भशेन आमी सरवणीच्या इतिहासांत प्रवाद्यांचें जिवीत आमी पळयलां, बरें तें वाखाणूंक आनी वायटाचेर निर्शेद मारूंक पवित्र सभा आमकां उलो मारता. आयज आमी सगलीं जाणां गोंयांत जायती उचांबळाय जाल्ली आसा. देवान ही सृश्टी आमकां दिल्या. सृश्टीन मनशा विणी जिवंक येता, पूण मनशाच्यान सृश्टी विणी जिवंक येता काय ना आमी जाणा. जाल्यार आयज आमचो प्रवादीक ताळो उबारूंक देव आमकां आपयता. पयले वाचपान आमी पळयताले, जो कोण वायट करता आनी ताका तर आमी सांगोना जाल्यार त्या पातकाची गुलामपणान आमी आमचेर ओडून घेता. जरी तर जो मनीस वायट करता तें हांव ओगेपणान पळयता जाल्यार आयज ताचेर निर्शेद मारूंक गरज. थोडे जाण वायट करपी आसा त्या संवसारांत समाजांत, पूण त्याहून अदीक जायतो लोक आसा ते ओगेपणान पळयता आनी हाका लागून हें वायट अदीक वाडत वेता. आकटें पेट्टा तेन्ना आमी पालयल्यार बरें जाता. आयज गोंयची परिस्थिती बिगडत आसा. समाजीक नदरेन आमी गोंयांत कितें घडटा तें आमी जाणा. प्रवादीक ताळो आमचो उबारून निर्शेद मारुया. आनी जर तर आमी निर्शेद मारिना ह्या वायटाची आमी गुन्यांवकारी जाता. आयज हांव कितें करतलो काय, एक प्रवादीक ताळो म्हजो उबारूंक तयार आसा काय, वायट करतल्यांचेर निर्शेद मारूंक तयार आसा काय. भाग्यवंत पावलो म्हणटा, देवाक अणभवता तो देवाक परगट तुज्या जिविताच्या चालींतल्यान, उतरांतल्यान, कोरण्यांतल्यान आनी जिविताच्या वागणुकेंतल्यान. आयज बरें करतल्यांक शाबासकी दिवया. वायट करतल्यांक तांचे वायट तोंडार सांगुया, तांचे पासत मागुया, तांच्या मनाचेर देवाचो उजवाड. आयज भाग्यवंत फ्रांसिस्का भाशेन आमी जेजूक अणभवया. आल्तार येतलो जेजू आमकां बोड दितलो. आनी जेन्ना जेजू आमच्यान भितर रिगता तेन्ना आमी जेजू जाता. जेजू भाशेन आमची चाल दुसऱ्यांक देवाचो मोग हो परगटूंक आमी वावरुया. आयज आमी हे परब करतना भाग्यवंत फ्रांसिस्का भाशेन ताची देख घेवन जेजूचे गवाय जावंक ह्या मिसा बलिदानांत आमी मागुया. सगलीं उबी रावन आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोतमंतान देवाक सोडपतेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या कुर्बी समावलो, आंकवार मरे ताणें जल्मलो, पोंच पिलाताक ताणें कोस सुसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका कितलो, तो मेल्या मरेन येवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोडपतेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठाण, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जिवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. हे वेळार आमची मागणी आमी बापाक उबारुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूचे नीज गवाय जावंक आपले पोरशेक नमुणे जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता
सरकारी फुडाऱ्यांनी मनशाच्यो गरजो ओळखून घेवन ल्हान दुबळ्यांक नीत आनी तांचे हूक तांकां दिवंक आनी अदीक करून सृश्टी सांबाळूंक पावलां मारूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. कोविड-19 पेस्त पिडेक लागून मनीसकूड बारी दुखोलां आनी भियेल्लें आसा. असले वेळार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवान आमकां राखूंक आनी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक बोड दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. ह्या समाजांत नवे वातावरणांत आनी आमी सगोड जियेतना एकामेकाचें व्हडतेपण सांबाळून आमची जबाबदारी पाडून आनी दुसऱ्याचें खाशेलेपण राखूंक जेजूचे गवाय आमी ह्या समाजांत जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. सोर पदवीदारा आनी काकुतसारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रुमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी हें प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन तूं आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरकाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगतोल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो तें बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यार्थ्यांक एका गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेचो उजवाड फावो कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे मोशयान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानदार असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या आणि आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रार्थया. देवा सोर मनशाच्या तारुका आमा मनशां पासत कुर्सार मरून पुनर्शिवोन जाल्ल्या जेजूच्या बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मेळटलें नवें जिवीत पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक बागयोन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या बाबा भयणां बरोबर तुजेशी आमी पावोवच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शिव वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पुदबेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर्व काळी आनी सोर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परब समरुंबूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिताय. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उसवाडायताय. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजीच स्तुती गायत हांव. बापा खरोच पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गुटपूर गोठोया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणावर तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडून
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्शिवतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजी पुरसुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, बाग्योन चुजेर सोपती, बाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोदी. तांचे सांगाता हरशी मोही मागोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजून शिकयल्ले मागणी भावार्थान आमी मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नाम पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो विरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्कय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुरीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर ऋणय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शेळी, देवाची शेळी, संसाराचे पाप काटोली, आमची काकूत कर. देवाची शेळी, देवाची शेळी, संसाराचे पाप काटोली, आमची काकूत कर. देवाची शेळी, देवाची शेळी, संसाराचे पाप काटोली, आमकां शांती, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या, तो म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या येताच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां.
सगळे वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमीन. आमेन. Jesu moja deva, onde tagiu jatuka. Jesu moja deva, onde tagiu jatuka. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, बागयोंत फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतलेल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बेवन दर पुरगडणार आनी वीर भोग आमचे मदें उपसूय आनी आमी सगलीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोण्याक सोबता तसले आमचें जिवीत मांडून हाडूंक विस्वासी वावराडें तुवें बासायल्लें तें इनाम जोडूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, पयले सुवातेर आमी आमच्या देवाक सुर्गीच्या बापाक दिनवासिया, कित्याक ह्या कोविडाच्या वेळार ताणें आमकां सोडूंक ना आनी ताणें आमकां बागयोन फ्रांसीस शेवेर दिलो आनी तोय आमचे पासून मागतालो, विनंती करतालो
ताका लागून आमी सगळीं जाणां बरे भाशेन कोवीड फ्री जियेलेलीं आसा वय. ताका लागून ही मांडावळ पर्यान आमी न्हय ताच्याच पवित्र आत्म्यान घडोवन हाडलेली आसा. सगळ्या जाणांक हांगसर येवंक जावंक ना, पूण सगळ्या जाणांक हांगसर हाजीर केलेली आसा. प्रत्येक डीन हांगसर येवन ते मीस भेटयताले, पूण डीन्स तांचे बरोबर आनी एक फिरगोज्यो आसात आनी ह्या फिरगोजेचे खाली आनी एक गांव आसात. सो तीं सगळीं जाणां 19 डीन्स आनी डिनरी आसा ते सगळे हांगसर हाजीर आसलेले आनी तांकां सगळ्या जाणांक हाजीर केल्लें आसा. ह्या मिसांत आयज आमी वांटो घेतला. तांच्या मिसान फादर दियोल ताणें हें मीस भेटयलेलें आसा. ताका हांव दिनवासतां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें आमकां हें मीस भेटयल्लें आसा. प्रवचनांत ताणें आमची काळजां जेजूचेर थिरायलेलीं आसा आनी जशे भाशेन भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आमकां देखीवन जालो, ताचे बरोबर आमी जेजूक गोवाय दिवच्याक ताणें आमकां तयार केल्लीं आसा. ह्या फुडें आतां मीस जें 8 जातलें तें जेजुईट पाद्री तांचे प्रोविन्शियल फादर रोलंड ते भेटयतले आनी सांगे मागीर 6 स्पॅनिश भाशेन मीस आसतलें. आयज आमी सगळ्या कोवीडचे पळय विक्टिम्स आसात तांचे पासत हे मीस आनी ही मिसां भेटयलेलीं आसा. आमी सगळीं जाणां जाणो कशे भाशेन कोविडान आमकां बेगडायली, पूण जेजून आमकां घोटाय दिली. तर आमी जीं कोण आमची भाव भयणी मेलेलीं आसा तांचे पासत मागलेलें आसा. जीं कोण आजून सीक आसात आनी तडफडटात तांचे पासत मागलां आनी सगळ्यां पासत आमी मागणें करीत आसा. 10:30 परबेचे मीस आनी ताचे येजबान जावन आसात आमचे भोवमानेस्त आर्च बिशप फिलीप नेरी फेरांव आनी तांचे बरोबर वांगडा आसतले आमचे एमेरिटस बिशप एलेक्स डायस आनी हेरूय पाद्री त्या मिसान भाग घेतले. फाल्यां सावन अशी मांडावळ आसतली. 7 आनी 8 मिसां जातली आनी ह्या मिसांनी तुमच्यान भाग घेवंक जातलो. तुमच्यान हांगसर आमकां फोन मारून तुमचें नांव ओ तुमच्या घोराब्याचें नांव कितलीं जाणां येतलीं तीं दिवचें. 100 जाणांक आमी प्रत्येक मिसाक घेतल्या आनी मागीर म्हणल्यार तूं सुबेज आसलो तर लोक दुसऱ्या मिसान मागीर आमी तांकां घेतल्या आनी थंयसरूय तर लोक सुबेज आसत आनी एकूय मीस आमच्यान घेवंक जाता. पूण फाल्यां 7 आनी 8 ही मिसांनी तुमच्यान भाग घेवंक जाता. आमचो कॉन्टेक्ट नंबर 9075212942 हो तुमकां दुसरे जाग्याचेर पळोवंक मेवतलो आनी त्या नंबराचेर तुमच्यान फोन मारून आमकां कळीत करूंक जाता. उमाव घेवंक तुमकां सदांच आतां परवानगी आसा. 10 सावन आमी स्टार्ट केल्ले म्हूण न्हय नोव्हेंबराचे, पूण आतां डिसेंबरान आनी फुडें तुमकां उमाव घेवंक 9 ते 5 ही संदी मेळटली. आमी बंदोबस्त केलेली आसा. कोवीड आनी सॉप्स पळय आहा ते सगळे आमी वेवस्थीत करता, तर तातूंत तुमच्यान भाग घेवंक जाता. आमची ही मांडावळ करपाक खूब जाणां आमकां मदत करतात. तर सांगिस्तांव आनी बाकीचीं हो जागो साफ करपाक, सगळें नितळ करपाक वाचपां केलेलीं आसा आनी मागीर गायन केलेलें आसा. एई मिडिया आसा आनी हेर मिडिया आमची आसा, तांकां सगळ्यांक देव बरें करता. तियात्रिस्तांनी हे मीस आतां म्हणल्यार हितूं भेटयलेलें आसा. तियात्रिस्तांनी खूब वावर आमचे भाशे पासून केलेलो आसा आनी आमकां गोंयकारांक ते म्हणल्यार हितूं एकवटून दवरतात. तांकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आमी उबी रावन ह्या सायबाच्या नोयनाच्या मागण्यांक नोयनां जालीं पूण आमी मागणे आजुनूय सुरू दवरता, तातूंत भाग घेवया. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना.
ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोण्याकल्यान आपणाक जाय तें घेवन फाटचे शेवा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन त्या शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटा. आमेन. बाजिलिकेचे रेक्टोरान फादर पात्रिशन सगल्यांक दिन वाचलो. आमी सगल्यांच्या नांवान ताका दिन वाचता. देवाचो आशिर्वाद ताचेर, ताच्या वावराचेर आनी हांगा वावुरतल्या सगल्या यान्निकांचेर आमी मागता. सगल्यांक खुशाल बरीत भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची परब. तियात्र अकॅडमीच्या नांवान आमी फादर पात्रिश्यो तुका आमी दिन वाचता. देवान तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेरूय आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पोर तुमची सवें आसूं. तुमची सवें आसूं. सूर पुर्विदार दिव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसिस्का भाशेन जेजूक गोवाय दिवंक वचून या ताचीच शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.